कोरिंतकारांक पावलुचें पयलें पत्र बी. कोरिंतांत लागशिल्ल्या सोयऱ्यां मोदें पोजोडपण. चॅप्टर 5. तुमचें मोदें पोजोडपण वसता म्हूण सगलो लोक सांगता. विदेशां मोदें पर्यान वसनात असलें पोजोडपण. कित्याक म्हणल्यार कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता आनी तरी तुमी गोरवान फुल्लोलीं आसात. असलें कोत्तूब केलां ताका तुमचे मोदलो भायर घालून तुमी रुदोन केल्लें जाल्यार ओदीक बरें जातें. जोरी कुडीन हांव तुमचे थावन पयस आसां, मोनान हांव तुमचें मोदें हाजीर आसां. आनी तुमचें मोदें आसलोलेंच परी असलें पोजडें कोत्तूब केलां ताचेर हांवें खास्तीचें फर्मोण मारलें. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जमात बोदता तेन्ना हांवूय मोनान तुमचे जमातीक हाजीर आसतलों. आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेजूचे पोदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नास जावचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. अशें सोम्याच्या दिसा ताचो आत्मो तारण जोडूंक पावतलो. तर तुमची बोडाय पोलकी. इल्लोसो खोमीर सगळें कालयलें पीठ आमटायता म्हूण तुमकां खबर ना? तर तुमच्या जिवितांतलो पोन्नो खोमीर भायर उडयात. खोमीर नासतना कालयल्लें पीठ जायात. कित्याक आमचो पास्काचो उत्सव पावलो. क्रिस्ताक मारलोल्यान आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचें बलिदान जालें. म्हणटच पास्कांच्या उत्सवाचो समारोप करुया आनी खोटेपणाचो खोमीर आसलोले उंडे घेवन न्हय, पूण खोमीर नासलोले म्हणजे सात्वीक जिणेचे आनी खरेपणाचे उंडे घेवन जावं दी आमचो समारोप. पोजड्या जिविताच्या मनशाच्या संगतीक पडूं नाकात म्हूण म्हज्या आदल्या पत्राचेर हांवें तुमकां बरयलां. ह्या संवसारांतल्या सगळ्या पोजड्यांची व स्वार्थीयांची व नागोवण्यांची व कुड्ड्या देवांक भोजतल्यांची हांव खबर करिनासलों. अशें जाल्लें तर तुमकां हो संवसार सोडून पार काडची पडटली आसली. हांव तुमकां सांगूंक सोदतालों तें इतलेंच. आमचे सोबेंतलीं भाव भयण जावनूय कोण पोजडीं, स्वार्थी व कुड्ड्या देवांक भोजपी व दुसऱ्यांचें वायट उलयतात तसलीं व बेबदीं व नागोवणी जाल्यार असल्या मनशांचे संगतीक तुमी पडूं नाकात. तांच्या वांगडा जेवूंक पर्यान बसूं नाकात. आमचे सोबे भायर आसलोल्यांची नीत करूंक म्हाका कित्याक पडलां? भितर आसलोल्यांची की नीत करूंक तुमचो कायदो, अशें न्हय? भायर आसलोल्यांची नीत करतलो तो देव. ह्या नश्ट्या मनशाक तुमचे मदलो भायर उडयात, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. देवाचें उतर हें.